Hello students, logarithm lesson for the class 9th. Under this unit, we are going to see the problem based on the product law. So, हांगासर तुमका statement दिले. So, log find करून सांगले of this product. So, first you are going to write this. So, this statement दिले multiplication. So, first to me let x equal to एका consider करब x multiply by 0.7162. Okay. Next, taking log on both side. So next हांगासर log on एका एकदा multiply करप आणि हांका. So log of x ही एक साइड झाली equal to आता इथून log on multiply करप. So 151.6 into 0.7162. So log of x हांगासर आम्ही apply करतले product law. सो सगळ्यांक हांवें लास्ट विडियोन प्रॉडक्ट लॉ कसो येता तो दाखयल्लो. सो हांगासर पळयात तुमी कितें जातलो ह्यो एकदा मल्टिप्लाय जातलो सायन इंटूची कितें जातली प्लस लॉग हे जातलो 0.7162 log of x. आता विथ द हेल्प ऑफ टेबल आमी फायंड करतले. पयली कॅरेक्टरिस्टीक पळया कितले डिजिट आसा 3. सो हांगासर 3 डिजिट आसा 151.6. सो 3 डिजिट आसा. सो जो लॉग असता तेका -1 करप डिजिटाक. सो आन्सर 2 येयलो. सो 2 पॉइंट आता मेंटिसा ही जाली कॅरेक्टरिस्टीक. आता मेंटिसा करताना 4 डिजिटान पयली कन्वर्ट करप तांकां 1516. सो आता सोदताना तुमी 15 1 आणि 6 विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड करात. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता 15 आसा. ओके. सो 15 1 1790 आणि 6 कितला 17. ओके. सो हेजी टोटल तुम्ही जर केली सो तुमकां कितली येतली टोटल 1807 येतली. ओके. सो 1790 प्लस 17 तेजी 1807 येतली. ती हांगा बरयतले तुमी. मागीर नेक्स्ट सेम हेजो फाइंड आउट कराच. आता हांगासर पळयात यादीन 0 दिला. ओके. सो 0 तुमकां 0 हांगासर कॅरेक्टरिस्टीक आता फाय कशें करतले डिजिट पळय 0 आसा हांगा 3 आसले -1 2 येयलो. आता हांगासर ऑलरेडी 0 दिला. सो तेका -1 करप. 0 -1 कितें आन्सर -1. सो तो घेताना असो घेवंक जाय बार 1 पॉइंट. मागीर आता एका 4 डिजिट करात 7162 मेंटिसा फाइंड करताना. सो 71 6 आणि 2 विथ द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड कराच. तुमका आन्सर जो आसा तो येतलो 8550 येतलो. ओके. मागीर नेक्स्ट log of x. आता हे कितें जातले प्लस. सो पळयात सारखे कशें करप ते. ओके. सो एका चडशे भुरगे कन्फ्यूज जातात. आन्सर हांगासर रॉंग करतात. सो आता पळय नॉर्मल तुमकां कितें सांगला हांगासर प्लस सांगला रायट. सो नॉर्मल प्लस कराच 7 0 + 5 5 8 5 13 1 8 आणि 1 9 आणि 1 कितलो 10. ओके. आता 10 जालो 1 कॅरी येयलो. डेसिमल आसा तसोच हांगा येतलो. ओके. आता हांगासर पळयात 2 आणि 1 कितलो येयलो तुमचो 3. हे दोन्ही प्लस. आता हांगासर पळयात हो बार म्हणजे कितें मायनस आणि ही साइन कितें प्लस. ओके. सो 3 पळय प्लस हे 3 जाले 3 प्लस माइन. आता ह्योय प्लस हांगा बरयली. आता ह्यो आसा तो -1 आसा. ओके. बार 1. सो 3 प्लस मायनस -1 आन्सर 2. सो तुमचो हांगासर आन्सर 2.0357 येतलो. ओके. नाव तुमचो लॉग जालो. नाव यू आर गोइंग टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ 2.0357. सो एंटी लॉग ऑफ 2.0357. सो हे ऑलरेडी हांवें तुमकां एंटी लॉग फाइंड आउट करूंक शिकयला. सो हांगासर पळयात एंटी लॉग हेजो आन्सर तुमचो कितें जातलो पळय 2 आसा. हांगासर नंबर याद दवरपाक जाय नंबर 2. सो हांगासर एंटीलॉगा +1 जातलो 2 + 1 कितलो 3. ओके. सो ह्यो तुमचो 3 नंबर तुमी याद दवरात 3 आलो ह्यो. ओके. आता तुमी जो एंटीलॉग फाइंड करता सदां डेसिमल जान नंबर आसा तो फाइंड करा. सो आता तुमी फाइंड करताना 0 3 5 आणि 7 असो फाइंड करतलो विथ द हेल्प ऑफ एंटीलॉग टेबल. ओके. सो हांगासर तुमचो आन्सर कितलो येतलो 1086 आणि डेसिमल दिताना स्टार्टिंग हांगा दिवप
मल्टिप्लाय बाय 10 आणि हांगा जो कितें नंबर आहा तो येतलो आणि x इक्वल टू 1086 आता हो नंबर पळयात सो 2 + 1 3 सो हांगासर तुमकां सांगलो पळय 10 पावर 2 सो डेसिमल हांगा ते 2 नंबर फुडें धुकलतलो सो हांगा येतलो 108.6 येतलो सो तुमचो आन्सर जो आसा 151.6 इंटू 0.7162 इक्वल टू कितें आन्सर येतलो तुमचो 108.6 एप्रॉक्स. Okay, so like this you are going to solve so given statement. Thank you.